वर्साचो सादो काळ 33वें सातोळे मंगळार. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. अध्याय 19 वळी 1 ते 10. जेजू जेरिको नगरान भितर सरून देवशिल्यान चलत वेतालो. तेन्ना जाखेव नांवाचो मुखेल दंड वसूलदार आनी आस्तीक मनीस आसलो. जेजू कोण तो पळोवंक तो सोदतालो, पूण हांगान मोटवो देखून लोकांचे खेटीक लागून ताका मेळना जालें. त्या पासत ताका पळोवचे खातीर तो फुडें धांवून वचोन एका रुमडाच्या झाडार चडलो, कित्याक जेजू ते वाटेन वेचो आसलो. त्या जाग्यार पावतूच जेजून वयर नदर मारली आनी ताका पळोवन म्हटलें, जाकेव, बेगीन देंवोन ये, तर आज म्हाका तुमगेर वचून रावोंक जाय. आनी तो बेगी बेगी देंवलो आनी व्हडे खुशीन ताणें आपणागेर घेतलो. ताका आपणागेर घेतलो. हें पळोवन सगळ्या लोकांन गुणगुणून म्हटलें, पातक्या मनशागेर रावोंक गेला मुरे हो. न्हीद उबो रावन जाकेवान म्हटलें, सायबा, आतांची आतां म्हजे गिरेस्तकायेचो अर्दो वांटो हांव गरिबांक दितां, आनी हांवें कोणाक फसयलां जाल्यार चौपट परतून दितां. जेजून ताका म्हटलें, आज ह्या घराक तारून आयलें, कित्याक होय आब्रामाचो पूत. तर सांडलेले तें सोदून आनी तारूंक मनशाचो पूत आयला. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखांडी तुका क्रिस्ता.